बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आयचो विशय बापायपणान जिवंक सांत जुजे व्हड नमुनो. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्साक पाप साहेबान फ्रांसिस्कान सांत जुजेक भेटयला. पियो 9 ह्या पाप साहेबान देसांबराचे 8 1870 वर्सा सांत जुजेक विशाल इगोर्जेच्या आस्कारी करून दिल्लो. 150 वर्सां ताणें उगडास केलो. पाप साहेब फ्रांसिस्कान पात्रेस कोर्डे बापायचें कालीस नांवाची आपोस्तलीक चीट बरयल्या. ह्या कुर्साचे वाटेन आमी सांत जुजेच्या जिविताचेर नदर मारून एका बापायन आपल्या बापायपणान खोशी जियोवची तें नियाळतल्या. भक्तीपोणीन ह्या कुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मोरनाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. देवाची येवजण खालतेपणीन मानून घेता. ओचितूच तुका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पोतीन करून घेवंक भिये नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभावलो. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. नियाल आपल्या रोगता वरवीं मनशाक सोडून फावो करूंक आपल्या बापायची खोशी जेजू मानून घेता आनी आमचे पासत खुर्सार मरूंक तयार जाता. सांत जुजे देवाची येवजणेक खालतीपणीन मानून घेवन आपल्या आख्खें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयता. दर एका बापायन आपल्या जबाबदारी मानून घेवन आपलो कुटुंब पवित्रपणान वाडूंक करपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमया. काकूत आमची कोर. तुझी पवित्र सूर्या बोरी फांता दोरिया वे तुका अपमान केलो देवा बोगोस माका सायबा. दुसरें स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. मारयेक आपले पोतीन करून घेता. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिवसर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बालकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू आमचे सोडवणीचो खोरीस आपल्या खांदार घेता आनी वाट चलता. सांत जुजे देवाच्या सोडवणेच्या वावरान मारयेक आपले पोतीन करून घेता आनी आपलो सगळो सहकार दिता. लग्न जावन भुरगें जल्माक हाडून कुटुंब घडोवन
देवाचें राज बांदून हाडूंक देवाची येवजण. दर एका बापायन भुरगें देवाचें देणें म्हूण वळखून घेवन कसलीच आडकोळ घालिनासतना देव दिता तितलीं भुरगीं घेवंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू कुर्साच्या बाराकाल दोरनीर पडटा. पोन्नीपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयला म्हूण सगळा संवसार. धर्मवंत मनीस आसलो. तिचो पूत जुजे धर्मवंत मनीस आसलो. जेजून कोणाचे सवें कसलीच अंतर करूंक ना. सगल्यांक ताणें एक सारकी वेंगयली. सगल्यांक ताणें मान दिलो. सांजुजे धर्मवंत मनीस ताका दुसऱ्यांक दुखोवपाचें, दुसऱ्यांक अपमान करपाचें म्हूण नासलें. दर एका बापायन आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या मोदें कसलीच अंतर करिना जावं, पूण सगल्यांक एकसारकी मान लेखूंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. तुजी चौथें स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा. पोन्नीपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयला म्हूण सगळा संवसार. सांजुजे मारयेक आनी जेजूक आपलो सांगात दिता. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले आनी गर्भेस्त आसलोली मोरये सांगाती आपलें नांव लोवून दिवंक खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूद जावसर दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी ताणें खाणोवलींत सुवात नासली देखून ताणें ताका फळांनी घेवन खाणोवींत दवरलो. सायबीण माय आपल्या पुताच्या कश्टात पुराय सांगात आनी आदार दिता. सांजुजे तशेंच केलें. सुखान तशें दुखान आपल्या पुराय सांगात दिलो. दर एका बापायन पुराय सांगात आपले घरकान्नीक आपल्या भुरग्यांक दिवन पोरसणेचो जबाब सोडूंक आनी कश्टांक फुडो करूंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया. काकूत आमची कोर. पांचवें स्थान सिरेंचो सिमांव जेजू खुरीस व्हरूंक आदार दिता. पोन्नीपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयला म्हूण सगळा संवसार. सांजुजे मोगोल आनी काळजी घेवपी बापोय. आनी जेजू जानवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत गेलो. सिराचो सिमांव जेजूचो खुरीस व्हरूंक आपलो आदार दिता आनी आपलो मोग जेजू सवें दाखयता. सांजुजेन जेजूच्या हाताक धरून
चलोवंक शिकयलो, ताका जेवयलो, ताका जानवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडोवंक काळजी घेतली. दर एका बापायन आपल्या भुरग्याची वाड बरे भाशेन जावंक, तांकां आपलो वेळ दिवंक, तांची काळजी घेवंक, तांचो परमस करूंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. तुजी उमीद पदवी मोडाला सारखी तोरी हावे तुका अपमान केलोय देवा. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोड पुसता. उर्निपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगळा संवसार. सान जुसे खालतो बापूय. आनी बेतलेमाक वचुया आनी जें कितें घडलां आनी सोरेस्परान आमकां कोलीत केलां तें पळोवन येवया. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार मारये, जुसे आनी खाणेन दवरलेलो बालोक तांकां मेवलो. वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पसून तिचें खालतेपण ती जेजू सवें दाखयता आनी जेजू आपलें मुखामोल त्या रुमालार छापून हाडटा. जेजूच्या जल्माची खबर पळोवन खालत्या गवळीक मेळटा. सान जुसे खालतो मनीस आसलो देखून देव ताका जेजूचो बापूय जावंक विचून काडटा. जो बापूय खालतें जिवीत जियेता तो बापूय आपल्या जिवितांत आनी आपल्या कुटुंबांत देवाचें आनी दुसऱ्याचें बरेंपण अणभवूंक पावता. दर एका बापायन खालतें जिवीत जिवंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. उर्निपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. सान जुसे आपल्या पुताक म्हळ्यार सोडटा. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण सजमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोडलो. तो मेलो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांचे विचार करीत आसलो. जेजू खुर्साच्या भारान दुसरे फावटी दोमनीर पडटा. पूण तो उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट चलता. जेजू सांडटा तेन्ना सान जुसे आनी मारिया चलून आयलोली वाट परत चलून आपल्या पुताक ती मेलसोर सोदता. आमची भुरगीं सांडलोलीं आसा. खेरीत भाशेन दर एका बापायन आपल्या भुरग्यांचेर दोळो दवरून ती सांडल्यात जाल्यार तांकां सोदूंक, ती चुकल्यांत जाल्यार तांकां मोगान शिडकावूंक
बऱ्या मार्गदर्शन दिवंक कृपा मागुया. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची आमची कोर. कोर. तुझी ओनोन जाणवाय थाव नासलोलो सागोर. तोरी हांवें तुका ओगमान केलोय देवा. पोगोस म्हाका सायबा. 8वें स्थान जेजू जेरुसलेच्या उस्तऱ्यांक बुसवण दिता. पोरणी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयला म्हूण सगळो संवसार. बरें चिंतपी आनी बरें आवडेपी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली, देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. जेरुसलेच्या उस्तोऱ्या जेजूचें बरें चिंतून जेजूक बुजवून फावो करतात. जेजू तांकां बरें आवडेता. ते काळार लग्न जावचे आदीं गोरबीस जाले उस्तोऱ्यांक फातरांचें मरण फावो आसलें. मारेचें बरें चिंतून जुजेन गुप्ती ताका सोडूंक सोदता. दर एका बापायन आपल्या कुटुंबाचें बरें चिंतूंक, बरें आवडेवंक आनी बरें तें दिवंक वावरूंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. 9वें स्थान जेजू कुर्साच्या बारान तिसरे पावटी पडटा. पोरणी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याकच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. सांत जुजे समजिकायेचो बापूय. ताका खूंय पळोवंक ती अजाप जाली आनी ताजे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतलें. नियाळ जेजू कुर्साच्या बारान तिसरे पावटी दोनेर पडटा. थंयच रावना, उठ्ठा आनी फुडली वाट धरता. मारिया आनी जुजे कोणती हुस्के काडून जेजूक सोदतात. तो मेळटोच ताका मारिनात ना म्हूण वायट उतरां उलयनात, पूण ताका मोगान विचारतात आनी सजमयतात. आपल्या कुटुंबाची वांगडी चुकता तेन्ना दर एका बापायन तांचे सवें मोगान वागूंक, तांकां समजून घेवंक आनी सोंसणिकायेन शिडकावंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. तुजो प्रेमीत मोग सासणाक चोळटो उजो. तोरी हांवें तुका ओगमान केलोय देवा. पोगोस म्हाका सायबा. 10वें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पोरणी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगळो संवसार. सांत जुजे बाळकाची आनी मारेची राखण करता. अवचितूच एक देवदूत जुजेक दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताजी आवय घे आनी इजिप्ताक पळोवंक वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताजी सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताजी आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो. नियाळ जेजू कुर्सार किलावन शिपाय ताजी आंगोस्टां काडटात आनी ताका विंगडो करतात. हेरोद
बाळकाक मारूंक सोदता तेन्ना जुजेन तेच राती बाळकाक आनी ताची आवय घेवन इजिप्ताक पळून वचूंक बाळकाचो जीव राखता. दर एका बापायन आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची राखण करूंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 11वें स्थान. जेजू कुर्सार किडयतात. पुर्णिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याकच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सरिलो म्हूण तुवें सगळो संवसार. सांत जुजे समृद्धीचे कायदे पाळपी. मोइजेसाचे समृद्धी प्रमाणे ताजी शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. सर्वेस्पराचे सुमूर्तीन बरयलेले ते उतरांचो उडगास करून बाळकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती सांगलोले आसा ते प्रमाणे कवड्याचे जोडयेचो ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिलांच्यो येवन समोरूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. नियाळ कायद्या प्रमाणे जेजूक मरणाचें फर्मण फावो न्हय आसलें. कायद्या आड वचूंक जेजूक कुर्सार केलालो. सांत जुजेन आपल्या जिवितांत सगळे कायद्यांक मान दिलो आनी आपल्या जिवितांत ताणें बरे कायदे पाळले. दर एका बापायन समाजीक, धर्मीक तशें हेर हुस्के पाळूंक भुरग्यांक शिकोवंक शिस्त सांबाळूंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. कोर. तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली. तोरी हांवें तुका अपमान केलो तेवा. बोगोस म्हाका सायबा. 12वें स्थान. जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. पुर्णिपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याकच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सरिलो म्हूण तुवें सगळो संवसार. सांत जुजेन त्यागी जिवीत जियेलो. अवचीत देवदूत इजिप्तांक जुजेक सपनांक दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताजी आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच. कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. नियाळ आमकां सोडवून फावो करूंक जेजू आपल्याच जिविताचें बलिदान करता. सांत जुजे ओगेपणीन जायते त्याग करता आनी अशे तरेन देवाची येवजण साकार जावंक आपलो सहकार दिता. जायते बापूय आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरें तें दिवंक ओगेपणूय जायते त्याग करतात. असल्या बापायच्या त्याग आमी वळखून घेवंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूची मेलोली कूड कुर्सा वयली देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरनीपाट नमस्कार तुका करता हांव सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याकच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सरिलो म्हूण तुवें सगळो संवसार. सांत जुजे मारी आनी जेजू सांगाता देवाची भक्ती करता. ताजो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली. नियाळ सायबीण माय आपल्या पुताची कूड आपले वेगीन घेवन आपणाकूच बुजवण आनी गोठाय घेता. सांत जुजे सांगाता
देवाची भक्ती करून देवाचें बरेपण आपल्या जिवितांत अनुभवता. दर एका बापायन कुटुंबान सदांच चुकय नासतना सांगातान तेर्साचें मागणें करूंक देवाचें आसणें आपल्या कुटुंबान अनुभवूंक आनी आपलो कुटुंब भाग्योतपणी वाडूंक कृपा मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. तुझ्या सासरीक मोगा म्हाका रोयताय तोरी हांवे तुका अपमान केलो देवा. बोगोस म्हाका सायब. 14वें स्थान जेजूची कूड फोंडांत घालतात. पोरणी पाठ नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याच्या पवित्र करसा वरवीं चलयला म्हूण तुवें सगळो संवसार. सांत जुजे कोस्टी वावराडी ही जाणवाय आनी विजमितां करची पोतवी हाका कोयची. तो तोवयाचो पूत न्हय, मारिया म्हणटा ती ताजी आवय न्हय, आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताजे भाव न्हय, आनी ताज्यो भयणी सगल्यो आमच्यो मोदें आसात न्हय. नियाळ जेजू मेलो आनी जेजूक फोंडान निकिपिलो, पूण तो ताच्या जिविताचो शेवट न्हय. जेजू नव्यान जिवन जातलो. सांत जुजे तोवयपणाचो कोश्टी वावर करून आपल्या कुटुंबाचो परामोस केलो. दर एका बापायन कामाचें म्हत्व वळखून घेवंक कसलोय तो वावर जावं प्रमाणीकपणान करूंक आपलो कुटुंब सांबाळूंक वाडोवंक कृपा मागुया. आनी ज्या कुटुंबांनी बापूय मरून गेल्यात तांकां सासणीक जिवीत मागुया. काकूट आमची कोर सोम्या, काकूट आमची कोर. बापसाहेबाच्या संकल्पा खातीर आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रास आमकां दी, आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरोली सर्वेस पोवचिताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सदोवचो आपूची सो मागे प्रेय देवाचे माई आनी बापया ती मिती कर आतां आमच्या मनाच्या वळार मन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी सदां कशें जा. बापा आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मोदेचे सूख धाडटाय. हो मोगोळ क्रोधीन वाचता गो, आपलेच जिवीत तुका भेटोवंक तुझें कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोग जाता. तुझें कुटुंब एकठांय जाता. भावाक विश्वास मोग जाता. आज आमी किरीत भाशेन सोंपलेल्या फादर आग्नेल कुलासो हाचे खातीर मागता. देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आज आमी किरीत भाशेन पवित्र सभा बाग्योन जुसे आंकवार मारेचो पोती आनी सोमी जेजू क्रिस्ताचो पोरको बापूय अशें आमी परब समरुमता.
आज किरीत भाशेनी दोबाचीक परब आमी समोर उमताना ताणें आपल्या जिवितान देवाचे किरीत भाशेन उतर आपल्या जिवितान सांबाळलें, देवाची आज्ञा पाळली, विस्वाशी रावलो आनी खरो भावार्थाचो नमुनो कसो न्हूच आमकां पूण आख्खे पवित्र सभेक तो जालो. आज पवित्र सभा ताका किरीत भाशेन दिन वासून ताका मान आनी सोनिमान करता तेन्ना ह्या बापायपणान आपलें केल्लें कार्य आमकां दर एकल्याक आमच्या कुटुंबांनी आमचे बापूय आसात तांकां हें फावो जावं आनी तांणी आपल्या बापायपणाचें कार्य अदीक आनी अदीक बऱ्या मानान आपले जबाबदारीन आनी आपलें कुटुंब सांबाळून सुजेचो आदार सहकार आनी नमुनो तांणी ओळखून घेवन ताची देख घेवन आपल्या जिवितांत तो पाडूंक तांकांय कृपा आनी बोड ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी चुकल्या देखून आमी देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोरवैभवा पासत आमी तुका वाखणटाव. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिरी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या सोरवंडारा जेजूच्या आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूं. तुवें भाग्यून सुजेक विचलोय. तेच परी जेजूच्या गुडात कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोरवंडराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचूं आनी समेस्त मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवचो लोयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. ते दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन वचो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्या रगताच्या एकल्याक उत्पन्न कोत्तलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक गोर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुज्या गोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हज्या मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताची संसद तोखतली नितेखाली, ताची संसद तोखतली नितेखाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणगेचे पिणगेत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण
तुवें थंय उकोंड करून दवरलाय. जबाब: ताची संसद तोखतली निते काळी. अशें तुवें सांगलें. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोखयतलो. हांवें इश्टापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब: ताची संसद तोखतली निते काळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कोडप. सदांकाल तुका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोड तोखतलो. जबाब: ताची संसद तोखतली निते काळी. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, संवसार ताचें दायज जातोलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक केलोली बासावणी सुमोर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच बासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक मुणगे सुमोlt सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा परी भावार्थ दवरतात तांकां ती कोरीच मेलचे खातीर ही भावार्थाचेर थारायल्या. कित्याक तो आम्हा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें ताका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे जे देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाशान जागो नासलोलो तेन्ना पर्यान बोरवोसो दवरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच ह्या ताच्या प्रमाणीकपणाक कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी उबीं रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात ती कितली बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणी करतली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मलोलो जुसे मारयेचो पोती एका क्रिस्त म्हणटात तो जेसू जल्मलो. जेसू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताचे आवयक मारयेक आनी जुसेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी.
तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोनबोन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारीक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीं संभवला. ती एका पुताक जोम दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुसेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी बागेवन जुजे मारयेचो पोती किरीत भाशेन आची परब दोबाचीक परब समोर उमतां आनी पवित्र सभा किरीत भाशेन देवाक दिनवासून हें आख्खें वरोस पाप साहेब बागेवंत जुजेक किरीत भाशेन समोर पिता. हें वरोस आख्खें बागेवंत जुजेक समोर पिलेलें वरोस, इयर ऑफ सेंट जोझफ अशें म्हणटा. कित्याक काय पाप साहेब अशें सांगता? कित्याक पाप साहेबाच्या म्हणण्या प्रमाणे आमी किरीत भाशेन ताच्या बापायपणाचो गूण आनी ताचो गूण हो आख्खे पवित्र सभेन आपल्या कोरन्या उद्देशी, उतरा उद्देशी आनी वेव्हारा उद्देशी दुसऱ्यांक दाखोवन दिवचो आनी आपल्या वेव्हारांत तो घालचो म्हूण किरीत भाशेन ताका नमुणो कसो पवित्र सभेचो ह्या वर्साक आमी पाडून घेवचो म्हूण पाप साहेब उलो मारता. मोगाळ भाव भयणो, आज आमी किरीत भाशेन बागेवन जुजेची परब समोर उमतां. बागेवन जुजेचे आमकां जायत्यो वस्तू पवित्र पुस्तकान मेळोनात. चडशी खबर आमकां मेळना. मेळटा ताका मारयेचो उतर जाल्लें आनी उतर जावन तो तिका सोडून दिवंक सोदता हाचे मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. तो खंयचे गोतींतलो, खंयच्या गोत्रांतलो तें आमकां मेळटा. दाविदाचे कुडयेंतलो म्हूण आमकां मेळटा. जेन्ना इजिप्तांत ताका पडून बसची, जेन्ना फाराव आपल्या पोरजेक हेरोद राजा सांगता सगल्यांक मारून उडोवचे, भुरगे जे जल्मल्यात तेन्ना आपले पोतिनीक घेवन तो गुप्ती रातया राती वेता, हेंय आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. एके भाशेन बागेवन जुसेचेर आमी नियाळ करता तेन्ना एक दोनबोंत मनीस म्हूण आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराक सदांकाल राजी, आयते मन आनी उक्त्या काळजाचो म्हूण आमकां मेळटा. तिसरे सुवातेर एक भावार्थी मनीस कसो आमकां तो मेळटा. आनी चवथे सुवातेर एक नितीवंत मनीस कसो आमकां तो दिश्टी पडटा. पयले सुवातेर बाबा भयणो, एक दोनबोंत मनीस जेन्ना जुजेक किरीत भाशेन गमता की मारिया किरीत भाशेन आंकवार आसतनाच आवय जावची आसा, तिची लॉस जातली, तिका फातरांनी मारतले, हे हुस्क्यान तो किरीत भाशेन तिका गुप्ती सोडून दिवंक सोदता. म्हणटकूच देवाक तो भियेता. तो जाणा आसता जुदेवांची चाली प्रमाणे अशें घडोवंक जायना, पूण धर्मदूत तिका किरीत भाशेन ताका स्वप्नान सांगता की हें तूं करूंक वेताय तें सारकें न्हय, कित्याक पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं ती गर्भ समोवल्या. म्हणटच तुवें आंकवार मारेक तुजी पोतीन कशी आपणावंक गरज. आनी बाबा भयणो, ह्या देवाच्या उतराक बागेवन जुसे किरीत भाशेन घालतो जाता. देवाचें उतर आपल्या जिवितान उंचा मोलाचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाचो आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितान सदांकाल आसचें हें बागेवन जुजे आपल्या जिवितान दाखोड करता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, आपल्या जिवितान दर दिसाक तो दोनबोंत मनीस आसुनूय दर दिसाक एक नितीवंत मनीस कसो जियेता. आपलें कार्य करूंक आपल्याक देवान किरीत भाशेन आपल्याचोच पूत, देवाचो पूत आपल्या हातीन दिला अशें तो जाणा आसता. म्हणटच ल्हानतान ह्या पुताक बरे भाशेन तो देख दिता. भावार्थ कितें तो शिकयता, बरवसो कितें तो शिकयता, कशे तरेन एकामेकाक मान रेस्पेद ह्या आपल्या पुतान दिवचो तो ताका तो दाखोड करता. दुसरे सुवातेर आपल्या जिवितान बरे तरेन कशे तरेन एकामेका सवें आपले संबंद वाडोवचे ह्या पुताक तो शिकयता. आपलो कुटुंब एक बापायपणाचें कार्य बरे भाशेन तो सांबाळटा. म्हणटकूच नितीवंत कशें जावचें तें आपल्या कुटुंबान तो बाबा भयणो आपल्या पुताकूच न्हय पूण आपल्या जिवितान तो पाळटा.
तिसरे सुवातेर एक बरो बाबा भयणीनो देवाच्या उतराचेर पातयेलोलो मनीस कसो भावार्थी मनीस कसो तो जियेता. जेन्ना ताका बाबा भयणीनो हेरोद पादशाय आपल्या ह्या भुरग्याक मारूंक सोदता तेन्ना राती त्या भुरग्याक घेवन इजिप्ताक पळून तो वेता. देवाचेर तो पातयेता. देव आपल्या जिवितान जें कितें करता तें बऱ्याक करता आनी देव सगळे आपल्या जिवितान बरें आसा तें कळटलो आनी आपलें जिवीत बरे तरेन सांबाळटलो म्हूण ताका भावार्थ आसता. म्हणटच भावार्थाचो नमुनो कसो आपल्या जिवितान तो जाता. आनी शेकी बाबा भयणो एक बरो देखीवंत बापूय कसो तो आपल्या कुटुंबाक सांबाळटा. व्हडल्यो वस्तू तो करिना, एक तेवूय कसो आपले दिसपोटी कार्य करून आपल्या कुटुंबाक तो सांबाळटा. बरें आसा तें तांकां शिकयता आसतना बापूयपणाचो हो कार्य तो बाबा भयणो पाळटा. आज आमी ह्या भाग्यवंताची देख आमकां घेता. आमच्या जिवितान बाबा भयणो आमचे बापूय आसात, जायते आमची कुटुंबां आसात. हे बापूय ह्या भाग्यवंत जुजेक पळोवन आपल्या जिवितान हे नमुनो कसो ताका घेवंक आज दर एका बापायक एक आव्हान, एक उलो आनी पवित्र सभेची शिकवण. कसली देख पयले सुवातेर भावार्थाची देख भाग्यवंत जुजे आमच्या बापायक दिता. आमच्या बापायन ह्या भाग्यवंत जुजे भाशेन आपल्या जिवितान भावार्थ खोलावंक उदीक गरज. जायते फावटी परिस्थिती आमच्या जिवितान येता तेन्ना वयर सकला जाता तेन्ना आमी केन्ना आडकोळीक सांपडटा तेन्ना असले परिस्थितीन आमचो भावार्थ अखंड आनी तीर आमी धरूंक हो आमकां भाग्यवंत किरीत भाशेन आज नमुनो जाता. दुसरे सुवातेर बापायपणाचो वावर विस्वाशीपणान करूंक तो आमकां शिकयता. जायते आमचे बापूय आपल्या कुटुंबान जियेतना बरे तरेन जिवंक विसरतात, बरी देख ते जायनात, बरे आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक ते विसरतात, बरे तरेन तांकां उतर दिवंक, बरे तरेन समाजाचे जे कितें आसात ते तत्वां तांकां शिकोवंक फाटीं सरतात. भाग्यवंत जुजे आज तांकां एक देख जावन उलो मारता. आपल्या कुटुंबान बरे नमुने ते जावं, उदीक आनी उदीक बापायपणाचें कार्य ताणें करूंक, आपलें कुटुंब सांबाळूंक, आपल्या कुटुंबाक बरी देख तांणी जावं. आनी शेवटाक बाबा भयणो नितीवंत मनीस कसो हो किरीत भाशेन भाग्यवंत जुजे आज सगल्यांक आमकां देख जाता. आपल्या जिवितान ताणें नीत सांबाळली. मारये जेन्ना त्रासान पडली, मारये अडचणीक सांपडली, गुप्ती तिका सोडूंक ताणें येवजिलें. पूण देवान जेन्ना ताका फरमायलें जें तूं येवजिताय तें सारकें न्हय बाबा भयणो, नीत ताणें आपल्या जिवितान केली. आपूण किरीत भाशेन त्रास सोसूंक तयार आसलो, आपूण किकोन जावंक तयार जालो, आपूण किरीत भाशेन देवाच्या उतराक तो राजी जालो. आमच्या बापायांनी हें आपल्या जिवितान करूंक किरीत भाशेन मागुया. नीत जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी जायना, नीत आमच्या समुदायांनी जायना, नीत आमच्या गांवांनी जायना. बापूय आसात ते आपल्याक जाय तशे अत्याचार करतात, आपल्याक जाय तशे अनीत आपल्याच कुटुंबा सवें, आपल्याच घरच्या सवें करतात. ह्या भाग्यवंताक फुडें धरून तांणी ही देख घेवूं दी. आमी किरीत भाशेन आमच्या बापाय खातीर मागुया. आपल्या जिवितान उदीक भावार्थाचे नमुने जावं, आपल्या जिवितान उदीक देखीवंत ते जावं, आपल्या जिवितान उदीक नितीवंत ते जावं. आज तांकां आमी मागतना आमी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक दुसऱ्या सवें मोगान बापायपणाचे ह्या कार्यांत आनी उदीक ताणें केल्ल्या ह्या भावार्थान, भरोशान आनी विस्वासान कोणान आमचें जिवीत सारूंक आमकां ताची देख घेवन कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार किरीत भाशेन आमची भावार्थाची उच्चारणी करून म्हणुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरितान सलमलो, पोंचल्या ताका ताणें खूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेंची बक्षणे, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन.
बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमकां दर एकल्याक देवाची गरज. आमी आमची ह्या वेळार थोडी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमी ह्या संवसारांत सगलीं, आमचो पाप साहेब, आमचे बिस्प साहेब, सगळे यादनीक उदीक आनी उदीक बापायपणाची देख घेवन आपले पोरचेक बापायपणाचे मार्गदर्शनान तांणी उदीक आनी उदीक हाडूंक आनी बापायचो मोग दाखोवन तांकां बरे मार्गार हाडूंक किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय. किरीत भाशेन आमच्या समाज चलयतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यां पासून तांणी बाग्योंत झुजेची देख घेवन आपल्या जिवितान नितीवंत जावं, उदीक आनी उदीक समाजाक बरे पडटा तसले नितीचे हातयार आपणावंक आनी समाजान उदीक आनी उदीक भावपणान शांती हाडूंक ते वावरूंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक बाग्योन सुसे भाशेन आमची तरणाटी आमच्या समुदायांत आसलेली हेर सगलीं वाडलेली बाग्योंत सुसे भाशेन देखीवंत आपल्या जिवितान देवाच्या उतराचेर पातयेवन आपलें जिवीत चलोवंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या बापाय खातीर आमी मागुया. उदीक आनी उदीक तांणी बाग्योन झुजेची देख घेवन आपल्या जिवितान उदीक बाबार्थाचे नमुणे जावं, उदीक आनी उदीक आपल्या कुटुंबान नीत शांती हाडूंक वावरूंक, उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितान बरी देखीन आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक आनी अशें समाज बरो तरेन सांबाळटा आसतना आपलेंय कुटुंब बरे तरेन सांबाळूंक तांकां कृपा आनी बळ ह्या किरीत भाशेन आयचे दिसा न्हू पूण सदां काल मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गींच्या बापा, तूं आमचो आदार आनी आलाशिरो. तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्या. जुजे भाशेन उदीक आनी उदीक तुज्या उतराक खालती रावंक आनी आमी तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां आदार मागतना आमची विनोती तूं स्विकार कर म्हूण आमी तुका तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमची मना समोर पुया आत्मीक उठो तयार करता खालसा आमची तयार करूया यादनीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोया क्रिस्ता रगत तोकोल दिता पिवूंक आमी आयदी जावया सुर्गीचे व्हड तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्ता रगत पिवून जातले आमच्या म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागेवन तांकवार मारेक जल्मलोलो त्या तुज्या पुताची बागेवन सुसेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो ग्रास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीच्या आनी विस्वासाची सेवेची कुणा जावं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कारचा उबारूया
आमी ती सर्वेस्परावताय न्हू पारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सोता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन सुजेच्या पोरबे दिसा आमी तुजी स्तुती करतांव तुका वाकाणटाव तुजी किर्ती परगटाव ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देव मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बलाच्या उंचोरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नवे ताका सोय उंचोरकी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात ही मोशा रोगताची कास नवे आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतलें हें मोशा उगडासा कुरात बाबाळताचो गूट पोरगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगत चपोती वाग्योन सुसे वाग्योन धरून तान सोर काडीत कमानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन बापायपणाचें कार्य उदीक आनी उदीक भावार्थान आनी किरीत भाशेन नितीपणान ताणें चलयलें हेंच कार्य जेजू आमकां दिसपोटी चलोवंक आपयता आनी उलो मारता हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी सगलीं गावून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पविसाव तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तुजी संवसार जावं
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगशिता तोशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकताव तर आमकां तुशी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे माई मोगन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाचीर आसाय म्हूण हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तून हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन बाबा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो माये मोग पाप्यांक सोडूंक भात घातली पुताक धाडलोय संवसारी बाबा म्हज्या प्रितीच्या केदो तुजो माये मोग पाप्यांक सोडूंक भात घातली पुताक धाडलोय संवसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोणवाळाय सुटका दिवच्या गुलामाक पुता
घेवच्या गुलामांक पुताकू सारकी लायलो बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरोनाय आमकां घेवच्या तुज काळजांत न्हिदले काळीज पुताचे बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरोनाय आमकां घेवच्या तुज काळजांत न्हिदले काळीज पुताचे बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी पोरामोस जेवण वाटाय स्वर्गीचे मासान रोगो जेजूचे बापा मोच्या प्रितीच्या केदी तुजी पोरामोस जेवण वाटाय स्वर्गीचे मासान रोगो जेजूचे शाबास बरे आनी विस्वाशी चाकरा तुज्या दुनियाच्या संतोषान वांटो घे प्रार्थुया सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा बागेवन सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठायले आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोठ केले ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागेवन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाडूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बाबा भयणीनो फाल्यां सांजे किरीत भाशेन पवित्र संस्काराक बसवण आसतली आख्खी रातभर आमी बसवण करतल्या तुमचे लागीं मागता तुमचे लागीं जाता जाल्यार तुमी हे बसवणेंत वांटो घेवचो आमचे मीस आख्खी रात चल्ल्या उपरांत थंयसर किरीत भाशेन आमी जेजू सांगाता वेळ सारून आख्खी रात बसवण करतल्या पवित्र संस्काराक गायनां करतलीं तशेंच थंय प्रवचन जातलें आनी मीस सकाळचें 5 वरांचेर जातलें म्हणटूच जांकां खुशी आसा ही रात्र जागरण करूंक तांणी येवचें पूण येता आसतना आपआपल्याक पयस बसून सांबाळून दवरचें म्हणटकूच जायते फावटी आमी म्हणटा आमी टीव्हीचेर पळयता ती दुसरी भास आमी किरीत भाशेन हांगासर येवन बसून जेजू सांगाताक वेळ सारूंक आमी गरज कित्याक बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ह्या वेरियंट्स सुमार 180 जाले आमचे इंडियेकूच आसात म्हणटात की अदीक आनी अदीक केसीस वाडत आसात म्हणटच आमी किरीत भाशेन मागुया जेजू लागीं ताच्या पांयां तोडा येवंक आनी आमकां सगळ्यांक आमची काकलूत कर आनी आमच्या कुटुंबाक सांबाळ म्हूण ताचे लागीं विनवती करुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उत्सुन्यात जेजू किरीत भाशेन जुजे सांगाता जियेलो आनी बापाय खातीर जुजेर आमकां नमुनो जालो ते भाशेन आमी ह्या जिवितान शांतीचे नितीचे आनी अदीक जबाबदारेचे मनीस जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सांजुसे रागण्या पवित्र सगळी म्हणुया सांजुसे रागण्या
कृपेचो सगळे एकदा कोर तूं सांबाळ आमचो आदार दी कृपेचो जेजूच्या काळजाच्या सांजुसे इष्टा जेजूच्या काळजाच्या तूं आमचो मोड पात्रोन मागतो रामचे पासोन तूं आमचो मोड पात्रोन मागतो रामचे पासोन सांजुसे पोती निर्मळे मारेच्या सांजुसे पोती निर्मळे मारेच्या तूं आमचो व्हड आदार पामोलाच्या बेडार तूं आमचो व्हड आदार पामोलाच्या